सीएमान आमकां क्लियर मातशें सांगचें, कारण आयज जो मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 4 पंचायती आसा पळय, 4 पंचायतींनी खंय तरी ऑपोज जातलो आसा म्हाज्या दिसांनी. आनी तोंडा सारकिल्ले जर पंचायतीन पळयत जाल्यार तो मेगा प्रोजेक्ट ऑपोज आसलेलो. सेकंडली जो कुर्चिल्या भागात जो ऑपोज जाल्लो पळय तो खंय तरी कचरो प्रकल्पा खातीर खंय तरी ऑपोज जाल्लो. थर्ड जो आमी पिळगांव भागात जो हे जाल्लो पळय थंय शेतकारांचो ऑपोज जाल्लो. सो खंय तरी अशें दिसता की डेव्हलपमेंटल वर्क्स म्हणटा ते आमची एक स्पेसिफाय करपाची गरज आसा म्हणून ती म्हाका दिसता खंय तरी सीएम जेन्ना डेव्हलपमेंटल वर्क म्हणटा तेका जर इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज ही डेव्हलपमेंटल वर्क दिसता खंय तरी जाल्यार तेणी डेव्हलपमेंटल कितें खंय तरी डेव्हलपमेंट लोकांचे काय खंय तरी पर्सनल लेवलाचेर कोणाचे डेव्हलपमेंट थंय जाता काय कितें हेजेर क्वेश्चन मार्क आसा. लोकल कॉलेज लोकल आनी कितें येयलें जाल्यार कोणूच आमी हितून आमचो हात सोडून आमी तांकां एक्सेप्ट करता. हांगासर अशें दिसता की इंटरनॅशनल खंय तरी इंटरनॅशनल कॉलेज ही प्रायवेट कॉलेज आसतली नाल्यार खंय तरी भायरच लोक येवन हांगा शिकतले. लोकांक आमच्या लोकल लोकांक कितें बेनिफीट आसतलो हे सरकारान सांगपाची गरज आसा. तो जेन्ना स्टेटमेंट आयकलो तेणी इलॅबरेट करून आमकां सांगपाची गरज आसा की ऑपोज कोण खंय एक स्पेसिफीक आयज जर गजाली ऑपोज करता जाल्यार फोंडणेकार करता, मयेकार करता, हे फूल मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक करता. हेजेर आयज क्लियरली येवन आमकां सीएमान सांगपाची गरज आसा.